नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्तावाक केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी. फुडल्या सप्तकात संसदेत येवं येता चर्चेक. मानहानीचो दावो वा हेर कसल्याय कारवायेक आप आसा तयार. आपाचेर मानहानीचो खटलो दाखल करतलो म्हूण मुख्यमंत्र्याच्या स्टेटमेंटाक आपान दिली जाप. मडगांव कॅश फॉर जॉबाच्या आनी एक प्रकरण उक्ताडार. भारतीय नौदळात नोकरी दिता सांगून दिकरपालच्या तरणाट्याक घाली 7 लाखाची तोपी. कारवारच्या बायलेचेर मडगांव पुलिशेंत कागाळ नोंद. सेक्सटॉर्शन प्रकरणात म्हापशेच्या जेएमएफसी कोर्टान कुकेश राऊत हाका सशर्त जामीन केलो मंजूर. 20,000 वैयक्तीक बॉन्ड आनी 2 हमीदार दिवपाचे अटीचेर कुकेश हाका सशर्त जामीन मंजूर. आमचे प्रस्न सोडोवचे पयलीं मिनाची येरादारी सुरू केली जाल्यार फुडल्या परिणामांक तोंड दिवपाक सरकारान दवरची तयारी. पिळगांवच्या शेतकारांची शिटकावणी. 143 होमगार्ड भरते खातीर दुसऱ्या दिसाय उमेदवारांची गर्दी. पयल्या दिसा 6,000 जाल्यार दुसऱ्या दिसा 1,000 परस चड उमेदवार अर्ज घेवन आयिल्ले जीआरपी कॅम्पसात. आता पळयात खबरो विस्तारान. वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्तावाक केंद्रीय मंत्रिमंडळान मंजुरी दिल्या. फुडल्या सप्तकात हे विधेयक संसदेत मांडपाचे आसा अशी माहिती सुत्रांकडल्यान कळटा. सरकाराक ह्या विधेयकाचेर एकमत घडोवन हाडपाचे आसा. ताका लागून हे विधेयक संसदेकडल्यान संयुक्त संसदीय समितीकडेन चर्चे खातीर धाडटले. वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्तावाक केंद्रीय मंत्रिमंडळान मंजुरी दिल्या. आता हे विधेयक संसदेकडल्यान संयुक्त संसदीय समितीकडेन चर्चे खातीर धाडटले. ह्या नादी सप्टेंबरात केंद्रीय मंत्रिमंडळान वन नेशन वन इलेक्शनाच्या प्रस्तावाक मंजुरी दिल्ली. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवान सांगले, पहिल्या टप्प्यात विधानसभा आणि लोकसभेच्यो वेंचणुको जातल्यो. विधेयक मंजूर जाल्यार 2029 मेरेन एक राष्ट्र एक वेंचणूक. समितीच्या अहवाला प्रमाण एक देश एक वेंचणूक लागू करपा खातीर राज्यांचो विधानसभा कार्यकाळ उणो करपाक जाय. ज्या राज्यांनी 2024चे अखेरेक वेंचणुको जावपाच्यो आसात तांचो कार्यकाळ वाडोवचो पडटलो. विधी आयोगाच्या प्रस्तावाक सगळ्या पक्षांनी हयकार दिल्यार 2029च्यान ताची अंमलबजावणी जातली. 2026 मेरेन 25 राज्यांनी विधानसभा वेंचणूक घेवच्यो पडटल्यो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आम आदमी पक्षान मनमानी केल्या हाचे मुख्यमंत्र्यान पुरावे दाखोवचे. आदले राज्यपाल सत्यपाल मलिक उलयले. तेच आमी सांगले. मानहानीचो दावो वा हेर खंयचे कारवायेक आमी तयार आशिल्ल्याचे आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायक हाणें सांगले. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात मुख्यमंत्र्याच्या घरकान्नीचेर आरोप जातालो देखून मुख्यमंत्र्यान मानहानीचो खटलो दाखल करतलो अशी शिटकावणी दिल्या. उपरांत ताका आपान प्रत्युत्तर दिला. सरकारी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन जायत्या गोंयकारांची फटवणूक करपाच्या प्रकरणा वयल्यान आम आदमी पक्षा सयत हेर विरोधी पक्षाचे फुडारी आपले घरकान्नीचेर आरोप करतात. ताका लागून कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आपले बायलेचे नाव घेतिल्ल्यांचेर मानहानीचो दावो दाखल करतलो अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्ली. ताका आतां आप पक्षान प्रत्युत्तर दिला. मानहानीचो दावो वा हेर खंयचेय कारवायेक आप तयार आसा. तशेंच आमचेर मानहानीचो खटलो दाखल करून मुख्यमंत्र्यान वेळ वगडावच्या परस कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करची अशें आपान मागला. फाटले 7-8 दीस जाले ह्या विशयाचेर हांव म्हणजे हे जॉबाक ज्यांच्यांनी पयशे दिल्या पळय तांच्यांनी कंप्लेनी केल्यो तांकां आमी अरेस्टूय केले. सगळ्यात पयलो इनिशिएटीव हांवेनूच घेतलो की तांकां भितर उडयलो आनी फ्री अँड फेर इन्वेस्टिगेशन एकदम ट्रान्सपरंट रित्या हे इन्वेस्टिगेशन करता आनी एक पॉयंट सुटना. विरोधकांक जाला कितें ताका कसलोच इशू मेळना आनी डे बाय डे ते म्हाजेर स्वता एलिगेशन करपाक लागले. म्हणजे मिसेसीचेरूय एलिगेशन करपाक लागलेले. खरें म्हटल्यार ती कसल्याच केन्नाच एडमिनिस्ट्रेटीव कामांनी सरकाराच्या खंयच्याच हेतून केन्नाच भाग घेयनात. पॉलिटिक्सान ती आसा, भारतीय जनता पार्टीचें काम करता. ओके, ते डे बाय डे म्हणजे बरें एडमिनिस्ट्रेशन सरकाराचें बरें काम हे तेंच्यांनी पळोवन जो जाला. म्हणून अशा पद्दतीची बेज एलिगेशन
विरोधक गोंयांतले आनी आम आदमी पार्टी हे म्हजेर करपाक लागलेले आसा. हांव तांकां सांगपाक सोदतां की अशा पद्दतीची जे कम्युनिकेशन करता पळय हांचेर कायद्यान सगळ्या वाटेंतल्यान कशा पद्दतीन आयदर इन्फॉर्मेशन घालप किंवा सूट फायल करप ही सगळी ऑप्शन ऑलरेडी चालू केल्या. जाता तितके बेगीन तांकां कोर्टाची नोटीसी जी आहा पळय इश्यू करतलो. एकटोय मनीस सुटलो. We welcome all your actions. आता आमकां परत म्हणटाले तुम्ही पुरावे दियात. आता सीएमाक पुरावा दिवचो पडटलो की what exactly did Aam Aadmi Party leaders say and whether what we said amounts to defamation of the chief minister and his wife. कित्याक तुम्ही पळयला सत्यपाल जी मलिक जी सेम एग्जैक्ट म्हणिल्ले सीएम की बीवी अलग से पैसे लेती है और सीएम पैसे लेता है. हे कितें ताजेर कित्याक तुम्ही डिफेमेशन केस घालूंक ना? Why did you not put a defamation case against Satyapal Malik so far? He has said clearly कि गोवा में बहुत भ्रष्टाचार होता था, सीएम अलग से लेता था, सीएम की बीवी अलग से लेती थी. जर कोंकणीन कोणाक सांगूंक जाय म्हणूंक शकता सत्यपाल मलिक जी म्हटले की गोंयान भरपूर भ्रष्टाचार चलिल्लो, सीएम वेगळे पैसे घेतात, सीएमाची बायल वेगळे पैसे घेतात. Why was no defamation case filed against Satyapal Malik? Whatever it is, तुम्ही आमचेर घालूंक सोदता घालात. We welcome it. आम्ही तुमकां याद करून दिवंक सोदता की आम आदमी पार्टी एक आंदोलनाच्यान आयिल्ली पार्टी. आम्ही तुमच्या कोर्ट केसीक जेलीक सुद्धा भिवपाचे ना. You are welcome to do whatever action you want. You cannot shut our mouth. आम्ही सत्य उलयत रावतले आणि तुमचं गव्हर्नमेंट पडो म्हणसर सत्य उलयत रावतले. We repeat our single point demand. We need an independent judicial inquiry into this matter, which cannot be influenced by the chief minister or any minister or anybody in the Bharatiya Janata. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत. मडगांव वाठारांत कॅश फॉर जॉबाचें आनीक एक प्रकरण उक्ताडार आयलां. भारतीय नौदळात नोकरी दिता सांगून कारवारची दुबावीत पौर्णिमा सतीश कोलमकर ह्या बायलेन दिकरपालच्या संचित नायक ह्या तरणाट्याची फटवणूक केली. तशेंच संचित हाका सुमार 7 लाखांची तोपी घाल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. देखून संचित नायकान दुबावीत पौर्णिमा कोलमकर हिचे आड मडगांव पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. फर्स्ट म्हाका 2017 ते नॅशनल हायस्कूल जाला पळय थंय पयलीं कॅफे आशिल्ले. सो थंय ती फॉर्म बी घेवन आयिल्ली इंडियन नेव्हीचे. सो आवय बापाय लागून म्हळें चल ट्राय करया म्हणलें. जातालें जालें. मागीर पयलीं फॉर्म भरले, मागीर थोडे दिसान पयशे मागले. थोडे दिसान म्हळ्यार एक 15-20 दिसान. सो बापायन काडून चॅक दिलो. नेव्हीची फॉर्म घेवन आयली. सो चॅक बी दिलो. मागीर थोडे दिसांनी आनी पयशे मागपाक लागले. कॅश दी म्हणून ते थोडे कॅश दिले. लॅपटॉप घेवपाक जाय म्हणपाक ते कॅश दिले. युनिफॉर्म जाय कॅश दिले. फ्लायटीचे कॅश दिले. सो अशें करून करून एक जवळ जवळ एक समज 3.5 लाख सुमार कॅश दिला. मागीर 5 वर्स सुमार ती कॉन्टॅक्टान आशिल्ली. मागीर ती कॉन्टॅक्टान स्लो करून फोन ऑफ जावपाक लागलो. फोन उबारप ना. सो कोरोना टायमार तिणें आमचे कडेन मेडिकल एक्सपेन्स म्हणून ते आनी पयशे घेतले. सो मागीर जाल्यार कॉन्टॅक्टानूच ना. सो हालीं ऑगस्टान आमी ताजे घरा गेले. पळोवया म्हूण कितें मॅटर तें. हांव म्हजी आवय बापूय आमी आयलो. तो आमकां म्हणपाक लागलो तुवें आपल्याक सांगून पयशे दिला आपल्या चेडवाक. सो अशें जालें. सो हांव मातसो भिलो. म्हजी आवय बापूय जाणटी. समज ताणें म्हज्या आवय बापायक कितें केलें म्हाका कांय करपाक मेळना. सो हांव थंयच्यान भायर सरलो. आनी मागीर हांव कारवार पुलीस स्टेशनाक गेलो. ते म्हणपाक लागले ना तूं पयशे खंय दिल्ले थंय वचून हें कर. कारवार पुलीस बोर्ड आसा म्हणून आमकां थंयच्यानी ऑलरेडी सांगला. आनी ताजे बापायचेर 22 केसी आसा खंय ऑलरेडी. पयशे खंय दिल्ले तुवें? पयशे मडगांव दिल्ले. सो थंय हांवें फॉर्म बी भरून पयशे बी थंयच दिल्ले बायलांनच. आनी हितून मेन म्हळ्यार सेंट्रल गव्हर्मेंट एम्प्लॉई नेव्हीन काम करता कारवार. एक चेडू जिचें नांव पूर्णिमा सतीश कोलमकर. सो तिने 7 लाख रुपया हे भुरग्या कडेन घेतला. म्हळ्यार स्लो करून 3.5 लाख चॅक घेतला. मागीर 50 करून रिजन्स दिवन तेजे कडेन पयशे घेतला. सो आतां अशें जाला की तो आतां 11 लाख रुपया सुमार भरला तिने. 11 लाख बँकेन भरीत आसा तो. आनी असली परिस्थिती आसा जीव दिवपाची. हांवें म्हणलें मासोराव आमचे कडेन मिडिया आसा सपोर्ट करपाक. आमचे कडेन गव्हर्मेंट आमचे कायदो आसा. सो आमी ट्राय करया कितें आसा तें. सो आमी कंप्लेन केल्ली. 3 दीस जाले कंप्लेन करून. अजून पर्यंत रजिस्टर करूं ना.
सो आमची पुलिसाच्या हातीन आसा की तांकां हाडपाक जावं तेंचे अकाउंट बिकॉज शी इज वर्किंग इन इंडियन नेव्ही सीबडान कामां आसता. सो म्हाका दिसता हे तिका हाडप आनी तिचे कडेन हे पयशे घेवप हे खूब इझी आसा आमचे पुलिसा कडेन जावं आमच्या गव्हर्मेंट हातीन. ती कडेन पयर गेल्ले तेन्ना डॅडीन सांगलें तुमचेर आपूण फेक रेप केस घालता हे घालता तुमी धांवणोन घातलो घरा कडल्यान पयशे दिना कोणा जाय तांकां सांग अशें म्हणलें आमकां. सो आमी आतां कितें आसा तें कायदेशीर करतले आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन आनी पुलिसा कडेन मागता की तुमी बीन आमकां सपोर्ट करचे. सेक्स्टॉर्शन प्रकरणात म्हापशेच्या JMFC कोर्टान कुकेश राऊत हाका सशर्त जामीन मंजूर केला. 20,000चो वैयक्तीक बॉन्ड आनी 2 हमीदार दिवपाचे अटीचेर कुकेश हाका सशर्त जामीन मंजूर केलो. जामीन अटींचो एक भाग म्हणून ताका देश सोडपाकूय न्यायालयान बंदी घाल्या. सेक्स्टॉर्शन प्रकरणात JMFC कोर्टान कुकेश राऊताच्या जामीनाचो युक्तिवाद आयकून फुडली सुनावणी बिरेस्तार मेरेन राखून दवरिल्ली. तशेंच तपास अधिकाऱ्यांक नोटीशी धाडून सुनावणेक हजर रावपाचे निर्देश दिले. आयज बेल आसली सकाळी ऑर्डरीक ती मागीर सांजची पोस्ट केली एंड इट इज ग्रांटेड फायनली. 31A of CRPC is not been complied with. Notice should have been issued to the accused before arresting because the offence had happened in 2023 and therefore there was no urgent pressing need for the police to arrest them now at this stage. He could have been issued a notice and interrogated and if need be then arrested. But today you have the phone, you have everything. So putting and keeping him in the custody doesn't make sense. That they have on telephonic conversation or whatever used that technology. The same technology provides to send a notice as well. It is nobody's case that his phone was off. It is nobody's case that if a notice is sent to him that it would not be received. You have to do your job. That is the law. If the law provides for doing a thing in a particular manner, it has to be done in that manner or not at all. So any 20,000 surety to like amount. 20,000 dogs and surety with the like amount. 20,000. You can't travel. He cannot travel out of country without the permission of the court. It is the video is not available with anybody. Video is not available with anybody, so we cannot make a comment. And moreover, my client is absolutely innocent. सर त्यांची फ्रेंडशिप कितली वर्सां मेरेन आशिल्ली वेदर इट वॉज फ्रेंडशिप और समथिंग बियॉन्ड दॅट. That I have no idea. I will have to sit with my client. Not been given to the police or they have not recovered it from my accused. That is my client. So वो खंयच्यान हाडलो आनी कितें the police are in a better position to tell this, right? We have not created any video. Nobody is case that our phone found that video. सो तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे तुमच्या क्लायंटा कडल्यान हो व्हिडिओ व्हायरल जावंक ना. ना आनी आमच्या क्लायंटा कडल्यान मेळोकूच ना. ना. He should have been called in the police station to verify whether this is his video or whatever. He has been straight away arrested. For what reason, nobody knows. the bail has been granted. Yes. सो तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे कोणी केला आसतलो व्हिडिओ तो नॉट बाय युअर क्लायंट. Now, see, there has to be somebody as a scapegoat, you know. So, as of now, he is my client. सो व्हॉट विल बी द मोटो टू अक्यूज युअर क्लायंट. That motto, the investigation will reveal. The police will be investigating it now, and probably I will also come to know from the police only what was the reason for my arrest. I mean, my client's arrest. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडोवचे पयलीं मिनाची येरादारी सुरू केली जाल्यार फुडल्या परिणामाक तोंड दिवपाक सरकारान तयारी दवरची अशी शिटकावणी पिळगांवच्या शेतकारांनी दिल्या. वेदांता कंपनीन सरकाराक विकतो घेतला असो आरोपूय शेतकारांनी केलो. पिळगांव सारमानस रस्त्या कुशीक फकत 5 घरां आसात असो अहवाल तयार करून ह्या रस्त्या वयल्यान मिनाची येरादारी करपाक सरकारान परवानगी दिल्ल्यान शेतकार सामके चाळवल्यात. बायला भुरग्यां सयत बिरेस्तारा पिळगांवच्या शेतकारांनी शक्ती प्रदर्शन करीत सरकाराक आव्हान दिलें. शेतकारांचें आंदोलन मोडून काडटले अशें हालींच कांय ट्रक मालकांनी म्हणिल्लें. ताचोय शेतकारांनी निशेध केलो. मिनाची येरादारी आड पिळगांवच्या शेतकारांनी सुरू केल्लें आंदोलन अजूनय मिटूंक ना. ताका लागून फाटल्या 22 दिसांच्यान वेदांताच्या खणी वयल्यान मिनाची येरादारी बंद आसा. ती आमकां ह्या शेतकऱ्यांक आनी जे आमचे जे वर्कर आसा हे लोकांक विकते घेवंक शकले ना, पण जवळ जवळ सरकाराक मात ते विकते घेवपाक शकले. कित्याक तर आयच्याच पेपरार येयला की गोवा राज्य सरकारान ताका रात्र आनी दिवसान ह्या भरधाव रोडान ताका ट्रान्सपोर्ट व्हरपाक परमिशन एवलाव केलेलें आसा. आनी आमी इतलेंच सांगूंक सोदता की आमी सुद्दां ह्याच दिसाची वाट पळय आसले की हो ट्रान्सपोर्ट जो आसलो तो मेन रोडानसून व्हरपाक चाललो. कित्याक तर कंपनीन स्वता आपल्या पांयाचेर कुराड मारून घेतलेली आसा. कित्याक तर ह्या ट्रान्सपोर्ट जो मेन रोडासून व्हरपाक आसा
तेजे आमी शस्त्र आमचे कडेन लास्ट आहले त्या शस्त्रा पर्यंत आमी पावल्ले आहा आयज आनी त्या शस्त्रा कडसून कितें जावपाक जाय आसलें तें कायदेशीर जावन येतलें. फाल्यां अशें म्हणनाका की आमी ह्या पब्लिकान ही मायन बंद केल्या हेजेर कोणीच विचार करचो ना, कित्याक तर आमी कंपनीक खुबशे टायम दिल्लो की आमचे 2 जे विशय आहा ते सॉल्व करा म्हणून. करूंक जायना. आतां 3 जाण 4 जाण एकटिडी आसा न्हू गांवांत न्हू, तेंच्यांनी आतां ते पोर्तुगीज जावं नाका सांग, पोर्तुगीजांनी लुटून गोंय गेल्ले पयलीं, ते आतां जावं नाका सांग तेंकां. आमी एकवटान आसा ते शेतकरी न्हू, खरें हांव वालोर दिता तेंकां. म्हाजो न्हू खरें दिसता म्हाका, रोडोंक येता हेंकां लागून. खरें ते एकवटान रावले, एकवटान आमी तशींच रावतलीं आनी हेंकां न्हू हें करूंक दिवचें ना आमी. हांगासर आतां तो हांकां न्हू 5च घरां म्हणून सांगता न्हू, आमकां हांगा आमच्या वाड्यार 35 घरां आहा. आमकां सगल्यांक घरान धुल्लोय पडटा, आयदनां सगळीं पाड जाता, सगळें खावंक जेवंक सगळें आमचें पिड्ड्यार जाता. शेतां भाटां पोरसां कांयच आमची सगळीं पाड जाल्लीं आहा. आनी ते आतां जर ट्रान्सपोर्ट हांगासून करपाक सोदता पळय, व्हरपाक सोदता आनी आमी तो व्हरपाक दिवची ना. हांगा काजी आसा, पयलींच्यान बेनिफीट तेंच्यांनी कांयच दिवंक ना आनी आतां जर ट्रान्सपोर्ट तेंच्यांनी चालू केलो जाल्यार आमकां त्या काजींचें कांय मेळपाचें ना. आनी पयलीं हांगा जातालो तेन्ना तरी ते दीत नासले आनी थंय जाल्यार थंय दिवचेच ना. परतून तेंच्यांनी ही शेताचे हे सकयल उदीक भरून थेयला, मगरां आसा, सगळे सोरोप बीन रावता भितून, पण कांयच ते विचार करिना. ते बरे बरे मनशांक गड्डरता आनी कामां चलयता. हे तुमी गव्हर्मेंट आसा आनी हे आसा आमचे कंपनी, तेंच्यांनी विचार करचो हेजेर. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. 143 होमगार्ड भरते खातीर दुसऱ्या दिसाय उमेदवारांची गर्दी दिश्टी पडली. बुधवारा ह्या पदा खातीर 6000 परस चड अर्ज पडताळणी करपा खातीर उमेदवार GRP कॅम्पसात आयिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. जाल्यार बिरेस्तारा 1000 परस चड उमेदवार अर्जाची पडताळणी करपाक लायनीन राविल्ले दिश्टी पडले. ह्या अर्जा खातीर उमेदवारांचो रावपाचो दाखलो, जल्म, शिक्षण दाखलो आनी हेर कागदपत्रांची तपासणी करतात अशें उमेदवारांनी सांगलें. वेळग्यासून मागीर आतां कसले फॉर्म भरपाक येयला? ओके, मग कितें कितें डॉक्युमेंट्स बी लागता? बर्थ सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, एज्युकेशन क्वालिफिकेशन आनी फोटो. फोटो, ओके. कितले शिकला तूं? बीकॉम केला. ओके, आनी ह्या जॉबाक कित्याक म्हणून एप्लाय केलें? आतां जॉब लागतलो म्हणून. ओके, सो तुका दिसता इतले लोक आसा हांगासर? पळोवया आतां कितें जाता. तुमी आयज होमगार्डा खातीर हांगासर म्हणजे फॉर्म भरपाक आयल्या, सो कित्या खातीर दिसलें की तुमकां हे फॉर्म भरचे? होमगार्ड एक सेक्युअर्ड जॉबा खातीर एप्लाय केला. ओके, ह्यान पयलीं बीन खंयच्या जॉबाक एप्लाय केल्ले गव्हर्मेंट? चालू आसा. हां, वेगवेगळ्या क्षेत्रांत. ओके. फिजिकूय ट्राय केले बट फिजिकलाक जावंक ना पास, सो एक सेकंड ट्राय म्हणून एक होमगार्डाक ट्राय केलें. ओके, हांगासर तुमकां दिसता की खूब क्वॉलिफिकेशन आशिल्ली भुरगीं हांगा आसा? डिपेंड आसा. ओके, सद्या आमी आसात GRP आल्तिनो हांगासर, आनी जर तुमी फाटल्यान म्हाजे भुरगीं पळयत जाल्यार ही भुरगीं होमगार्डाचे जे पोस्ट आसा 143 ह्या पोस्टा खातीर हांगासर म्हणजे तेंचे फाटले 2 दीस जाले जे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन आसा ताची खंय तरी हें करप चालू आसा. आनी ही भुरगीं जर आमी पळयली जाल्यार पोस्ट आसात 143 आनी ह्या पोस्टाच्या आंकड्याकून चड हांगासर आमकां भुरगीं पळोवपाक मेळटा. काल जेन्ना हांगासर व्हेरिफिकेशन आशिल्लें तेन्ना 6000कून चड जी आसा ती भुरगीं आमकां दिश्टी पडटाली. जाल्यार आयज लास्ट डेज आसा, मंगळार, बुधवार आनी बेरेस्तार अशे 3 दीस फाटले 2 दीस जाले आनी आयज लास्ट दीस आसा. हांचें व्हेरिफिकेशन चालू आसा आनी आयचो आंकडो जर आमी पळयलो जाल्यार 7000कून चड आंकडो वयर गेल्लो आसा. जाल्यार ही जी भुरगीं आसा ती 143 जे पोस्ट आसा आनी भुरग्यांचो आंकडो जर पळयलो जाल्यार भरपूर अशी भुरग्यांनी आपले फॉर्मां सबमीट करून आतां तेंचें व्हेरिफिकेशन सुद्दां चालू आसा. हे जे डॉक्युमेंट्स आसा ते डॉक्युमेंट तांकां म्हणजे बर्थ सर्टिफिकेट, एक फोटो तेंचो, तेंची रेजिडंट आनी तेंचे कितें तरी ID प्रूफ आसा, हे डॉक्युमेंट तांकां हांगासर व्हेरिफिकेशना खातीर हाडपाक सांगल्या. तेच बरोबर आमी जर ही भुरगीं पळयली आनी आमी लोकां कडेन सुद्दां उलयली जाल्यार हांगासर फक्त चली भुरगींच न्हय तर बायलां सुद्दां आमकां, लग्न जालेलीं बायलां सुद्दां आमकां हांगासर दिश्टी पडटा. फेस्ताच्या फेरयेच्या पयशांचे गुड्डुलेसांव करपी मडगांव नगरपालिकेचो कारकून योगेश शेटकारान आनीकूय लोकांक तोपी घाल्ल्याच्या प्रकरणां मुखार आयल्यांत. दिसाक 1000 रुपया मेळोवन दिवपाचे हायस दाखोवन योगेश शेटकारान बांबोळे रावपी अर्जुन सुतार हांकां 1 लाखांची तोपी घाली.
नोटिस डाला उधर पंजी में आया, ऐसा ऐसा पैसा इन्वेस्टमेंट करो, तुमको डेली 1000 रुपये देगा। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, आया नहीं। घर पर गया, उनका माँ बहन रोने लगे। मैं बार बार गया नहीं, लेकिन लोग आए इसलिए आए इधर वापस। इतना हुआ। कितना पैसा दिया आपने? 1,05,000 दिया। कैसा कैश दिए थे क्या? कॅश नाही, बँक ट्रान्सफर NFT। ते 5 लाख असं गुंतव की तुला महिन्याला 90,000 रुपये देतो असं सांगतो। आम्ही काय घेतलं नाही, सोनं ठेव घरा बायकोचं तुला हे करतो। आम्ही काय तयार झालो नाही। मग 2 वेळा आला तो आमच्या घरी। सोनं कशासाठी? म्हणजे तुमच्या स्कीममध्ये आहे ना 5 लाख पाहिजे ना, अजून हे सोडून पाहिजे होतं, मग दिले नाही। अजून पैशाची मागणी करत होतो, मग नाही दिले। आता ताकाय बी हो योगेश शेरकर म्हण आसा, ताकाय बी आनी फसयल्लो आसा। सो ती कंप्लेन घेवन आमी आयिल्ले ताका आदार करपाक। बेसिकली ताजे कडेन 1,05,000 रुपया घेतल्या ऑफिशियली थ्रू बँक ट्रान्सफर। एकदा 75,000 आनी एकदा 30,000 अर्जुना कडेन घेतल्या तेणी। आनी एक स्कीम आसा म्हण, आनी ती स्कीम कशी, ताणी ते 1 लाखाचेर ताका प्रत्येक दिसाक 1,000 मेळटलो म्हण फॉर नेक्स्ट 1 इयर। आतां 1,000 तेणी दिलो 2022 12 मंथ्साचो लॉक इन पिरियड म्हण सांगलें तेणी ताका। आनी ते लॉक इन पिरियड जालें म्हणटकीर 12 म्हयन्याचो लॉक इन पिरियड जातकीर मागीर 1,000 प्रत्येक दिसा ताका मेळपा आशिल्लो। आनी मागीर आनी 1 वर्स जातकीर तो 1 लाख परतून ताका रिटर्न करपाचो। ही ताणी ताका स्कीम दिवन एक फटयल्लें आसा। कित्याक आज 2 वर्स मायज जावन गेली, पूण ताका 1,000य मेळूना, ते 1 लाख आनी ते सोडूच। आनी मेन सामकें चड इंट्रस्टिंग म्हणलें जाल्यार हो योगेश शेटकर एक गव्हर्मेंट सर्वंट, म्युन्सिपालिटीचो स्टाफ, ऑफिशियल स्टाफ, दुसरो बॅकग्रावंड कडून येयला। सो त्या खातीर तो आज आयला हांगा रेजिस्टर करपाक, आनी तेणी सगळे डॉक्युमेंट्स सबमीट केल्ल्या कॉपीज अलॉंग विथ द कंप्लेन लेटर। कुर्टी खांडेपार पंचायत क्षेत्रात एकूण 7 बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड आसात। हे स्क्रॅप यार्ड काडपा खातीर पंचायतीन जायते फावट नोटीस लेगीत धाडिल्ली। आयज परतून एक फावट पंचायत मंडळान ह्या बेकायदो स्क्रॅप यार्डाची प्रत्यक्ष पळोवणी केली। हे स्क्रॅप यार्ड बेगोबेग थंयच्यान काडटले अशें सरपंच अभिजीत गावडे हांणी पळोवणे उपरांत आश्वासन दिलां। पंचायती एरियाच्या जितली इनलिगल स्क्रॅप आमी आयडेंटिफाय केल्ली आनी आमी इन्स्पेक्शन घेतला। आनी स्क्रॅप आयले पळय ती आमची फूल लोकलिटीन आशिल्ली, तेंचे आमी पंचनामा केला आनी कितें कायदेशीर कारवाय आसा आमी तेंचेर केला। नोटीस काडलेली तांकां पयलीं? नोटीस काडली तांकां पयलीं। टोटल कितली? टोटल 7 स्क्रॅप यार्ड। सो रिजल्ट कितें मेळ्ळा तुका आतां त्या हाजेर तूं इन्स्पेक्शन करून? ना ती रिजल्ट म्हणजे स्क्रॅप सामकी वर्स्ट कंडिशन आशिल्ली, लोकलिटीन आशिल्ली, ती सामकी डेंजरस हें आसा, डेंजरस स्थिती आसा। पण थोडे म्हणटा कोर्ट मॅटर आसा, त्या संदर्भात कितें विचार केला तुमी? ना ती कोर्ट मॅटर ऑर्डरीक आसा, ती रोखडीच जाली म्हणून तेंच्यानी एक्शन डेमोलिशन। उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण सांगे नगरपालिकेन टाउन हॉल इमारत मातये भरवण करपाचें काम सुरू केलां। ह्या इमारतीची सामकी चवथीकाय जाल्ल्यान ही इमारत मातये भरवण करपाचो आदेश दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान दिल्लो। मात इमारतीत आशिल्ल्या एका दुकानदारान ही इमारत मोडपाक खर विरोध केल्लो। मात आतां न्यायालयान इमारत मोडपाक आदेश दिल्ल्यान आमी इमारत मातये भरवण करपाचें काम सुरू केलां अशी म्हायती नगरपालिकेचो मुख्य अधिकारी सिद्धार्थ प्रभू आनी नगराध्यक्ष अर्चना गांवकर हांणी दिला। आणि कोर्टावर म्हणजे आम्ही गेले आणि आम्ही ठरवलं झालं त्यांचे बाहेर पडले। आज आमची उमेदीचे दिवस असतात की आम्ही आता टाउनाचे जायची वर्ष ज्यात हे सांगला तसं मला सांगला तसं आम्ही खूप वर्ष झाली जायचं वर्ष गेले त्यांच्यानी ते खूप वाद लागला शक्ती झालं ना आज बरी झाली असते। फुडलो विचार कितें आसा हे म्युनिसिपल टाउन हॉलाचो डेमोलिशनाचो? बिल्डींग एक आमी आजून एक मिटींग घेतली आनी तेजें रेजोल्युशन घेतलें आनी मागीर आमी कितें आमकां बरीशी एक बिल्डींग हाडपाचें आमी ट्राय करतलीं अशें आमी हेका सांगलें। आमकां ऑनरेबल हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली आसा की स्टे ऑर्डर पयलीं आयिल्ली 11 नोव्हेंबराक डेमोलिशन फिक्स केल्लें, तेजी स्टे ऑर्डर आसली। आतां ती स्टे ऑर्डर लिफ्ट केल्या आनी पेटिशन डिस्पोज केला। सो आमचें डेमोलिशन आयज आमी स्टार्ट केलां। पयलीं आमचे शीट्स आसा पळय ते काडटले आनी मागीर नेक्स्ट डे आमी डेमोलिशन सारकें प्रॉपर स्टार्ट करता। सगळे लायन डिपार्टमेंट्स आमचे ऑन सायट आसा, कॉन्ट्रॅक्टरान आपलें काम चालू केल्लें आसा।
आनी म्हाका दिसता ह्या फावट बरे भशेन हें डेमोलेशन कम्प्लीट जातलें. आतां हें डेमोलेशन करतात आमकां टायम भितर कितें डेमोलेशन करपा तशें कितें आसा काय? तशें ना, म्हणजे शीट्स बी आसा न्ही, मातशे सायडीन बिल्डिंगो आसा, रस्तो आसा, सो मातशें टायम घेवनूच कर म्हटला, केअरफुली काळजी घेवन सारकें कर म्हटला. टायम अशें लिमीट घालूना. पूण हें आतां डेमोलेशन करतले नेक्स्ट प्रोसेस कितें आसा ह्या जाग्यार? नेक्स्ट प्रोसेस कावन्सील मागीर कितें रिजोल्युशन घेवन सगळ्या कावन्सिलरांनी थोड्या सजेस्ट केला की एक कितें जी सुडाक आमी प्रोजेक्ट प्रपोज करून धाडपाचो आसा तो अजून जावना भितर आमी नेक्स्ट घेतल्या. तन्वी वस्ताक एफडीच्या घोटाळ्या प्रकरणात केप्यां न्यायालयान 4 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायली. खात्यादारांची एफडीतली रक्कम काडून एफडीची मुजत वाडयल्या अशें सांगून बनावट पावत्यो दिल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले. ह्या प्रकरणात तन्वी आनी बँक मॅनेजरान ठेवीदारांक 22 लाखाची तोपी घातिल्ल्यान मंगळारा केप्यां पुलिशेन अटक केल्ली. सुमार 7 लाख रुपयांचे भांगर गायब जाल्ल्यान मये वाठारांतले एके बायलेक कपलार हात मारपाची पाळी आयली. हे विशीं पुलिशेंत कागाळ केल्या अशी माहिती हे बायले सयत तिच्या घोवान दिवन हो प्रकार दिवचलच्या बाजारांत घडला असो दावो केला. हातुल्लेची रुपेश चोपडेकर आनी रिया चोपडेकर ही घोव बायल उसगांवां एका सोयऱ्यागेर गेल्ली. उसगांवां वतना रिया ही दिवचलच्या बाजारांतल्या 2 दुकानांचेर गेल्ली. तेन्ना भांगर आशिल्ली पर्स बॅगांत आशिल्ली. दिवचलच्या बाजारांतल्यान भांगर गायब जाला असो दावो रिया आनी तिचो घोव रुपेश चोपडेकर हांणी केला. हे पर्शीत भांगराची कांकणां, पाटली आनी हेर वस्तू तशेंच रोख रक्कम आशिल्ली अशी माहिती बुधवारा रातीं चोपडेकर घोव बायलेन दिली. रिक्वेस्ट केला हांव कितें मागता कोणी हाडून दिवचे आमी कोणाकूय कितें आहा तें आपूण दिता तेका कितें. पोलीस कंप्लेंट केल्या पोलीस कंप्लेंट केल्या पोलीस चालू जाल्लो हा कोयरूय गेल्लो पोलीस स्टेशनार तपास चालू आहा. तपास चालू आहा तेंचो. कितें कितें आसलें तातूंत किमती वस्तू कितें कितें म्हणजे कांकणां, पाटली आनी कानातले आसले. आनी मागीर 7,000 आसली. 7,000 मागीर साधारण हेचे टोटल कितले जातले? टोटल म्हाका दिसता 7 लाख जातले. शॉपार गेल्ले पळय थंय हांव कितें साडयांची हाडून गेल्ले पळय तेणें म्हाका सांगलें पयशे मोडचे ना म्हणून ते मागीर हें करता आमकां लागलो तो मागीर दी म्हणून सांगलें. मागीर हांव सोडा पिवंक गेलें थंय सोडा पिलें तिणें म्हाका सांगलें सोडा काडून ती काड तूं फ्रिजांतली म्हणून हांव ती काडून पिलें आनी थंय बॅग हांवें दवरलेलें सकयल ते बॅगान म्हजे पयशे हांवें कांकणां आसली, पाटली आसली, कानातली आसली आनी हेणें 6,000 दिल्ले. हेणें हांवें ते घातले ते बॅगान घातले काय ते सकयल हे जालें ते कोणें काडून दिवचे कोणाक मेळ्ळो जाल्यार दिवचें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.